हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो राजांचो राजा, तो पातशायांचो पातशाय. तो आमचो धनी आनी तो आमचो स्वामी. तिची थांय आमची जिवीत आनी ताची थांय आमची व्हडविकाय. तो योग्य दिवचो आसा म्हणून आमी तेचो मोग करता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. ओब्रोहोन तिरामा शेकेरे बेरे बेशा बारा बारा बान तारामा कियारा. लेबोरिही नमा कोरोमोन त्रोत्रमा सेकेत्र लांदे. अबित्रमा सोकोरोमोन त्रोत्रमा सहांत्रमा सेकेत्र लांदे. ओ महिमा स्तुती गौरव आमच्या देवाक. तो योग्य तेचो आसा मोगाच्या भाव भयणांनो. आनी ताणें आमकां परतून एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वाचूंक. कित्याक तो आमचो मोग करता. जण एकल्याचो ह्या संवसारांतल्या हर एका मनशाचो तो सारकोच मोग करता. पळय, देवाचें उतर आमकां सांगता जुवांचो 3रो अवेस्वर आनी 16वी ओळ. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो म्हटल्यार संवसारान जितली लोकां आसा तितल्या सगळ्यांचो. घडये थोड्या जाणांक देवाची ओळख ना आसा मोगाच्यान, तरी पासून देव तेंचो मोग करता. कित्याक देवान आपल्या हातांनी हर एका मनशाक रचला आनी घडला देखून देवाक तांचो मोग आसा. घडी वायट आसान, पातकान आसान, जायते कितें कितें आसा तरी पासून देव मोग करता. पळयात, जुवांचो 13वो अवेस्वर आनी 34वी ओळ आमकां सांगता, एक जेजू क्रिस्त सांगता, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. आनी 35वी ओळ सांगता, एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटले. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्त मोगाची खबर करता. जेजू क्रिस्त मोगाची खबर करता. मोगाच्या भाव भयणां, जेजू क्रिस्त म्हणटा, जो मोग हांवें तुमकां दिला तोच तुमी एकामेकाक दियात, तोच तुमी दुसऱ्यांक वाटात. आनी हेंच तें जिवीत जावन आसा. हेंच तें जिवीत जावन आसा. हेंच तें क्रिस्ताचें जिवीत जावन आसा. वायट सोडून बऱ्या रस्त्यार वचप आनी बऱ्या रस्त्यार चलतना जण एकल्याक मोग दिवप, हेंच तें क्रिस्ती जिवीत आसा. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयलो, ताणें जण एकल्याचो मोग केलो मोगाच्या भाव भयणान. तेणी आपल्या स्वर्ग राज्याची खबर सांगली आनी तो मेलो, परतून जिवन जालो आनी आतां तो उजव्या हाताक बसला आनी ताचो आत्मा आमचे भितर काम करता. आनी आतां थोडोच वेळ आसा मोगाच्या भाव भयणांनो, तो मळबाचेर येवचो आसा आमकां व्हरच्या पासत. तो मळबाचेर येवचो आसा. जी कोण ताची उतरां आयकतात, ताच्या उतरां प्रमाणे चलतात, ताची उतरां फॉलो करतात, तांकांच तो आपल्या सांगात व्हरतलो. आनी थंय ती देवा सांगात आसतली. जी कोण देवाची उतरां फॉलो करनात, देवाची उतरां आयकनात, ती ह्या संवसारानूच आसतली मोगाच्या भाव भयणांनो. ओ हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी आमकांच प्रश्न विचारुया, कितें देव म्हाका व्हरोंक येता काय, हांव देवा सांगात आसतलो काय, हे प्रश्न आमी आमकांच करुया. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, जंय मोग आसा थंय जेजू क्रिस्त आसा. जंय शांती आसा थंय जेजू क्रिस्त आसा. जंय सवस्काय थंय जेजू क्रिस्त आसा. सो आमचो देव मोगाळ देव, आमचो देव शांतीचो देव. त्या देवाक ह्या वेळार वाखाणूया. तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो आनी ताणें ह्या संवसाराचे सगळे वायटे आपणाचेर घेतले आनी आमकां सुटका दिल्यात. आमकां भिवची गरज ना मोगाच्यान. तूं देवाचें उतर आयकताय, देवाच्या उतरां प्रमाणे चलताय जाल्यार 100% तूं देवाच्या राज्यांत एंटर आसा. देखून आमकांच आमी तपासून पळोवया, नियाळुया आमचें जिवीत. आमी कोण आसा, खंय आसा, देवा सांगात आसाव काय, वो ह्या संवसारा सांगात. आमचे
सिंहासनार बसलाय वयर. तारुणीक शोभतो तुका ताबे आमचे दोयर. कोळोय तुजी खोशी कोळोय, चलोय तुझ्या मार्गार चलोय. बोर आमचे जिवी तुझ्या शोभान भर. बोर आमकां तुजे सारकेली कर. बोर आमचे जिवी तुझ्या शोभान भर. बोर आमकां तुजे सारकेली कर. देवाचो शोभ आयलोय देवून संवसारान. जिविता शोभतो तुका आयकूंक रावता. उलोय आमचे कोडे उलोय. जागोय आमची मोना जागोय. बोर आमची तोंडां तुझ्या शोभान भर. मोगाचे जावंदी आमचे उतर. बोर आमची तोंडां तुझ्या शोभान भर. मोगाचे जावंदी आमचे उतर. बोर आमचे जिवी तुझ्या शोभान भर. बोर आमकां तुजे सारकेली कर. बोर आमचे जिवी तुझ्या शोभान भर. बोर आमकां तुजे सारकेली कर. ओरी बाशांदर मसेरे रे ओ बिरामा तेरे बेशा bara 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 bara. ओ bara basere re 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 namashere re re le bore besha bara 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 bandele le le. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. कित्याक तो योग्य तेचो आसा, तो सोबीत कायेचो देव आसा. ज्या ज्या वेळार हांव तेची स्तुती करता तो सोबीत कायतीशी आमचे भितर येता. आमेन. आयच्या देवाचें उतर घेयात पळयात. ह्या देवाच्या उतरान आमी खेरीज भाशेन आशिर्वादीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय आयच्या देवाचें उतर घेयात. जुवांवाचो 12वो अविसूर आनी 26 जॉन चॅप्टर 12 वर्स 26. आनी थंय देवाचें उतर पळयत कितें शिकयता. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हाजो पाटलाव करूंक जाय. आमेन. देवाचें उतर कितें म्हणटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजो पाटलाव तेणी करूंक जाय. सगळीं जाणां म्हणात. कोणूय सेवा करतात जाल्यार जेजू क्रिस्त म्हणटा ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळय वेगवेगळ्या भाशेची सेवा आसा. थोडी सेवा आसा जी देवाच्या नांवान आमचे फादर विगार करतात ते. थोडी सेवा आसा आमच्यो माद्री करतात त्यो. थोडी सेवा आसात ले पीपल करतात ते. थोडी सेवा आसात जशी मदर तेरेसा भाशेन करतात ती. थोडी सेवा आसात वेगवेगळ्या भाशेन वेगवेगळ्या तरेची ह्या संवसारान जेजू क्रिस्ताची सेवा आसा. आमेन.
आनी ही सेवा जेजू क्रिस्तानूच तांकां तें गिफ्ट दिलेलें आसा. आमेन. कित्याक बायबल कितें म्हणटा, हर एक उत्तम गिफ्ट, हर एक सोबीतकायेचें गिफ्ट हें सर्गा राज्या वरसून देंवता. आमेन. हर एक उत्तम गिफ्ट हें खंयसून देंवता, सर्गा राज्यांसून देंवता. सो हर एक गिफ्टा जी दिता तो आमकां सर्गीचो बाप दिता. आतां पळयात, जर मदर तेरेजाचें जर जिवितान जर पळयतात जाल्यार मदर तेरेजान कितें केलें. मदर तेरेजान जी कोण कश्टान आसली, जी कोणाक पेन जाताले, जे कोणाक घाये पडले, अशी वेगवेगळ्या भाशेची तिणी सेवा केली. आनी ही तिची सेवा जावन आसली, ही तिचें कॉलिंग जावन आसलें. तिणी ल्हान आसतनाच आपलें कॉलिंग पयलें आनी तशें आपलें जिवीत देवाक समर्पण केलें. प्रेज द लॉर्ड. थोडे जाण आसतात जे आमचे फादर भाव आसात, ते आमचे कितें करतात, देवाची सेवकायेक वयतात आनी ते आपआपल्या भाशेन वेगवेगळ्या तरेन देवाची सेवा करतात. माद्री भयणी आसात, ती कितें करतात, आपलें जिवीत देवाक भेटयतात आनी वेगवेगळ्या भाशेन ती सेवा करतात. जर तुमी वयल्या हितून गेल्यात जाल्यार तर थंय दोंगराळ भागान वेगवेगळ्या भाशेची सेवा आसात. थोडे देवाचे उतर परगडटात, थोडे देवाच्या उतरान दुसऱ्यांका मदत करतात. वेगवेगळे भाशेची सेवा आसा. पूण सगळ्यान इम्पॉर्टंट जावन आसा, तूं सेवा जी देवाची तूं करताय ती कशा भाशेन करताय ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक खंय जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार, आमेन, कोणूय जर खंयचोय व्हडलो सेवक आसुनी, धाकटो सेवक आसुनी, खंयचे आमचे फादर भाव आसुनी, आमची भयणां आसुनी, ले पिपल आसुनी, कोणूय आसुनी, देवाचें उतर कितें म्हणटा, कोणाकूय जर म्हटल्यार ही फ्री आसा. ही जी सेवा करता न्हू, ही फ्री आसा. कोण वर्ड ऑफ गॉड दिता, कोण हात दवरून मागणें करता, कोण गरिबांकां मदत करता, कोण हॉस्पिटलांक आसान तांकां मदत करता, कोण आनीक कितें शीक मनशांकां मदत करता. वेगवेगळ्या भाशेची सेवा आसा. आनी ही सगळी सेवा बायबल कितें म्हणटा, जुवाचो 12:26, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार, ही सेवा फ्री आसा. हर एका भुरग्याक करूंक, हर एका मनशाक करूंक ही देव बापान सेवा फ्री केलेली आसा, फ्री गिफ्ट दिलेली आसा. आतां जो कोण सेवा करता ताका एक जबाबदारी जेजू क्रिस्त सांगता, तेणी म्हजो पाटलाव करूंक जायो. प्रेज द लॉर्ड. तेणी म्हजो पाटलाव करूंक जायो. ही सगळ्यान व्हडली जबाबदारी आसा. जर तूं देवाचो सेवक करताय, देवाची सेवकाई करताय, तर ताणें पाटलाव करूंक जावो. पाटलाव म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यान म्हत्वाचो पाटलाव म्हटल्यार जसो जेजू चल्लो तसो तुवें चलोंक जाय. तुमकां प्रश्न पडटलो, जेजू कसो चल्लो? जेजू सतान आनी सोबीतकायेन चल्लो. आमेन. जेजू समें सत आसलें, जेजू कडेन बासखळपण नसलें, जेजू कडेन आनीक कसले स्वभाव नसलो. जेजू सतान चलतालो आनी सत तेचे कडेन लागीं आसलें. जायते जाण म्हणटात, हांव सेवक आसा, हांव सेविकाई करता, हांव हें करता, हांव तें करता, पूण तेंचे सगळें सत ना. सत ना तर सेवकाई ना, सेवकाई ना तर तूं जेजूचो पाटलाव धरना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तुमकां खरेंच दिसता देवाची सेवा करूंक जाय आनी देवाच्या सेवकाईक आमी फुडें सरोंक जाय, तर पयलें देवाचो पाटलाव करूंक शिकात. प्रॉब्लम हो जाला, कितें जाणा, आमकां देवाचो पाटलाव म्हटल्यार कितें तें खबर ना. थोड्यांका दिसता हांव प्रेयर करता, मागणें करता, हें करता, तें करता म्हणून हांव पाटलाव करता. ना, पाटलाव करता म्हटल्यार जशें जेजू क्रिस्ताचें जिवीत तशेंच म्हजें जिवीत आसूंक जाय. आमेन. तशेंच म्हजें जिवीत आसूंक जाय. आयज कितलीं जाणां जेजू क्रिस्ता भाशेन जिवीतच ना. प्रेज द लॉर्ड. फकत एक दाखोवण्याचें जिवीत आसा आनी फकत एक दुसऱ्यांका बरें म्हणच्या पासत जिवीत आसा, पूण जेजू क्रिस्ताचें जिवीत ना. बायबल क्लियर म्हणटा, कितें तर कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जावो. पयली वस पाटलाव, जसो जेजू चल्लो. जेजून कितें म्हटलें?
कोणूय जर म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार तुजो खुरीस उबार आनी चल हे म्हज्या फाटल्यान. प्रेज द लॉर्ड. तुजो खुरीस दुसऱ्याचे खुरीस पळोवं नाकाय, दुसऱ्याचे खुरीस वयर काडिनाकाय. तुमचो खुरीस उबारात आनी चल हे म्हज्या फाटल्यान. हालेलुया. पळयात, व्हडले व्हडले क्रॉस करून आमी देवाची सेवकाई करूंक शकना ना. ह्यो जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, तुजो खुरीस उबार. म्हटल्यार आमचो एक खुरीस आसा. आमकां जेजू क्रिस्तान म्हणूंक ना तुजे खंयलो बांदलेलो खुरीस ना. तुजो खुरीस म्हटल्यार स्पिरिच्युअली खुरीस. आमेन. ह्यो स्पिरिच्युअली खुरीस आसा. आनी कितें जाता पळयात, जेजू कितें म्हणटा, जर तूं म्हजो पाटलाव करताय जाल्यार जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वेगळी जागा ना. सेवकांका जेजू क्रिस्तान वेगळी जागा दिवंक ना. सेवकांका जेजून हाय प्लेसीचेर जागा दिल्या. आमेन. आनी ती जागा म्हटल्यार जेजूच्या पगल्याक. आमेन. सोबीत कांयची जागा. सो सेवकांका मान दियात. आमेन. सेवकांका रिस्पेक्ट दियात. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमी सेवकांका रिस्पेक्ट दितात जाल्यार देव तुमकां रिस्पेक्ट दितलो. कित्याक पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, म्हज्या सेवकाक जर धाकटुलें ग्लास उदक दिया जाल्यार तुमी म्हाका दिताल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा, जर धाकटुलो एक उदकाचो पेलो म्हाज्या सेवकाईक दिले जाल्यार म्हाज्या सेवकाक दिल्यार तुमी म्हाका दितात. तशें जर तुमी सेवकाक उलयतात जाल्यार तुमी जेजू क्रिस्ताक उलयतात. आमेन. तुमी जेजू क्रिस्ताक उलयतात. पळय हय कितें म्हणटा पळयात, कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आमेन. इट्स ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा, जो कोण म्हजी सेवकाय करता जाल्यार बाप ताका मान दितलो. सो संवसाराच्या माना परस देवाचो मान अदीक बरो. आमेन. संवसाराच्या माना परस देवाचो मान अदीक बरो. पळयात, संवसारान आमी मनशांका सोबोवच्या पासत मान दिता, पूण ज्या वेळार आमी आत्म्यान भरता त्या वेळार देवाक सोबोवच्या पासत आमी मान दिता. आमेन. पवित्र आत्मो आमकां तेच शिकयता, कशा भाशेन तुवें आत्म्यान भरोन देवाची सेवा करूंक जाय. आत्म्यान भरोन. आनी पळयात, आजचें उतर तेच सांगता, खरो सेवक जसो जेजू चल्लो तसो चलता. जर तुमी जेजू चल्लो तसो चलना ना जाल्यार तुमी देवाचे सेवक न्हू. आमेन. पूण जर तुमी जेजू चल्ला तसो चलता तर तुमी देवाचे सेवक. पळयात, आमी सदी मागणें करून रजार करून आमी देवाचे सेवक जायना. तेजो पाटलाव करूंक, तेचे गूण एक्सेप्ट करून आमी देवाचे सेवक जाता. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरां पासत तुजी उतरां सोबीत कायची, तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता. कित्याक हें देवाचें उतर आसा, एका वरसून दुसऱ्याक दिवं. आमेन. गॉड ब्लेस.